आयज सकाळी कलंगुटातल्या परबावाडा हांगासरल्या एका घराचेर झाड पडले आणि मालमत्तेचे व्हड लुकसाण जाला। उजो आरोपी दळ आणि आपत्कालीन सेवे घडणुकीच्या थळार धांवन आयले आणि निवळ करपाची कामां केली, जी पुराय जावपाक सुमार 3 वरां लागली अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या घडणुकेक लागून छप्पराची फरशा, वण्टी आणि हेर घरातले फिटिंगाचे लुकसाण जाले, पण कोणूच जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना। ह्या घराचे जायते लुकसाण जाला आणि सध्या त्याचे मूल्यांकन सुरू आसा अशें थळाव्यांनी सांगले। अधिकारी आणि थळाव्या प्रतिनिधींनी थळाची तपासणी करून मदत दिवपाची अपेक्षा आसा, तर फुडली तपशिलांची वाट पळयतात। महेश होळकर, कलांगूटचो रेसिडेंट परबावाडो। हे सकाळी आयज तारीख खंयची आयज 24 तारखेर सकाळी 9:30 सुमार ही भेणी आमच्या घरार पडल्या आणि फायर डिपार्टमेंट फोन मारलेलो। तो फायर डिपार्टमेंट एडवान्स लायक व्हेरी क्विकली दे केम आणि तेंच्यांनी तांकां अडेच 3 वरां लागली तांकां क्लियरन्स करपाक। आणि आतां पळोवंक शकता तुमी अजुनूय काम चालू आसा आणि हे जावं ना, डॅमेज बी आमच्या लोकांक आमच्या हे जावं ना, पण घराचे नळे बी फुटल्या, टायल्स पत्रे सगळी फुटलेली आसात। ते आतां पळयतात कशें कितें करपाक जाय पळयतात। कितके अराउंड सर हे जाला डॅमेजीस? नियरली आतां पळोवपाक जाय, अजून एस्टिमेट करून वयर चडोवंक जाय न्हू। आतां पळोवपाक जाय नळे कितले फुटल्यात, कमी कितले फुटल्यात, मोडल्यात पळय त्यो, पत्री बागावल्या, आतां फ्रेमी हे केल्या पळय त्यो, कावंटर गेले म्हाजे थंयसर कावंटर फुटला म्हाजो, तें पळोवपाक जाय कितें आसा पळय त्यो। सो पळोवया आतां हेल्प कसो कितें जाता पळय तो। पंचायतीन येतलो काय आमच्या मायकल बाबाच्या थंयसून हेल्प करतलो पळय तो। सो आमी त्या आतां आदाराचेर रावला की मायकल सर आमकां हेल्प करतलो म्हणून। कित्याक आतां पावसूय येवपाचो, आतां टायल्सूय हाडपाक वचूंक जाय म्हाका आतां। सो थँक्यू वेरी मच फॉर ऑल सपोर्ट फ्रॉम मायकल सर्स ऑफिस एंड स्पेशली फॉर रोमियो एंड ॲशली वाज। येस, थँक्यू सर। आज सकाळी 9 वाजता कालगोड ॲसली आणि मग कॉल दिला की घराचे भेडी पडल्या आणि ताका भायर येवपाक खूब सपोर्ट येता। सो इमिडिएटली आमची गाडी MRT-1 290 along over 22 to rush here at Kalagut incident spot. So immediately we start the cutting operation. We allow clear the house. सर कितको टाइम लागलो? हे ऑपरेशन क्लिअर करपाक 2-2.5 वरां गेली आमकां। बरें सर, थँक्यू।